प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 6 वोड 7 ते 69। जॉन चॅप्टर 6 वर्सेस 60 to 69। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। हे आयकून ताच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हळें, तो सांगता तें कोटीन लागता, कोणाच्यान तसलें आयकूंक घेवंक जाय? आपले शीस अशे गुणगुणटात म्हूण आपूण भितर जाणो जावन जेजून तांकां म्हणलें, हे मांडून घेवंक तुमकां जोड लागता, आनी मनशाच्या पुताक पयलो आसलो थंय चोडटाणा तुमी देखशात जाल्यार तेन्ना कितें म्हणटले तुमी? आत्मो की जीव दिता, मास कित्याकूच उपकारा? तुमकां हांव उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत। पूण तुमचे मदें भावार्थ धरिनात तसलीं कांय जाणां आसात। कोण भावार्थ धरची नासली आनी कोण आपलो घात घेतो आसलो तें जेजू पयलींच खावन जाणो आसलो, आनी ताणें म्हळें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापान हें देणें फावो केल्या बगर कोणूच मुजेशी येवंक शकना। ह्या उपरांत ताच्या शिसांतलीं जायतीं जाणां कोड सोरून गेलीं, आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवना जालीं। जेजून 12 जाणांक म्हळें, तुमी वचूंक सोदतात बी? शिमोन पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतेल्या आमी तुजी उतरां सासणीक जिविताची आमी भावार्थ दोत्ता, आनी तूं देवान संस्कार लोलो म्हूण आमकां खात्री जाल्या। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेन्ना जेजून आपल्या खूब लोकांक सांगलें की ताणें त्या लोकांनी ताजें मांस खावंक जाय, ताजें रगत पिवंक जाय। खूब लोक आतां जेजूक सोडलो आनी लोक गेलो। ते म्हणून लागले, हे आमकां कितें शिकयता, हो आमकां कितें सांगूंक सोदता, आमी ताजें मांस खावंक जाय? आनी भाव भयणीनो, लोक कितें म्हणूंक लागलो, तो सांगता, लोक म्हणूंक लागलो तो सांगता तें कोटीन लागता, कोणाच्यान तसलें आयकूंक घेवंक जायत? भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून लोकांक सांगलें ताजें मांस खावंक जाय, ताजें रगत पिवंक जाय, लोक थंयसर जो आसलो तांकां ही उतराची सोजमणी मेळटा कोटीन जाली। आनी आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन आमी इतलीं शिकल्या, इतलें आमकां जाणवाय मेवल्या, पूण आमकां तें कांयच लागना। पूण त्या वेळार जेन्ना लोकांनी जेजून तांकां सांगलें ताजें मांस खावंक जाय, ताजें रगत पिवंक जाय, तेन्ना लोकांक सोजमणी मेळोंक ना, कित्याक त्या लोकांनी तो लोक सोजमलो की जेजू आपले ताका मारून मांस खावंक जाय, ताजें रगत पिवंक जाय। ते लोक तयार नासले ताजें मांस खावपाक आनी रगत पिवपाक। पूण आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन आजून पासून इतली आमी शिकोन, इतले आमकां ही सोजमणी मेळ्ळी, इतले आमकां जाणवाय मेळोन आजून पासून ही सोजमणी मेळोंक ना। पूण त्या वेळार त्या लोकांक सोजमणी मेळोंक नासली, ती बरी आहा, कित्याक तांकां आजून पवित्र आत्मो मेळोंक नासलो। पूण भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून लोकांक सांगलें ताणें लोकांनी आपले ताजें मांस खावंक जाय, ताजें रगत पिवंक जाय, खूब लोकांनी ताका सोडलो, खूब लोक ताका गेलो। आनी जेजू त्याचे फुडें तो कितें करता, तो आपल्या शिसांक विचारता, तुमी सोडून वेतात गाय? तुमी सोडून वचोंक सोदतात गाय? आनी तुमकांय ह्या लोकांनी जे म्हाका सोडून गेलात तांचे भाशेन तुमकांय वचोंक जाय गाय? आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार पेद्रू सारको जबाब जेजूक दिता। तो म्हणटा, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतेल्या आमी? तुजीं उतरां सासणीक जिविताची। सायबा, कोणाशी म्हूण वेतेल्या आमी? तुजीं उतरां सासणीक जिविताची। भाव भयणीनो, आयज पासून इग्रोज मातेन देवाच्या जेजूच्या उतराची सोजमणी आमकां दिवंक ना म्हणून आयज आमी देवाच्या उतराचेर चड आमी चोत्राय धरिना।
आमी सगलो दोबाजो करता, आमी सगल्यो वस्तू करता, सगळे देवस्पण करता, पूण जेजूच्या उतराचेर आमी कसलीच चोत्राय दवरिना. पेद्रूस म्हणटा तुजी उतरां सासणीक जिविताची. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ही जाणवायची उतरां पेद्रूच्या तोंडांतल्यान आयकता, तो पेद्रूक शाबासकी दिता. म्हणटा पेद्रू, तूं आतां खरेपणी सजमलोय, कित्याक म्हज्या उतरांनी आतां सासणीक जिवीत मेळटा. ज्या भाशेन तें उतर आमच्या काळजान रिगून रावता, तें उतर आमच्या काळजाच्या जमनीचेर पडटा, आनी आतां आमी तें उतर सजमणी घेवन तें उतर आमी पाळटा, आमी तें आमच्या तोंडांतल्यान म्हणटा, आमी चिंता, आमी कोत्ता. आतां भाव भयणीनो, तें उतर आमचे भितर मास जाता, तें उतर आमचे भितर जेजूचें रगत जाता. आमी आतां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. तर आयज खरीच भाशेन आमी भाव भयणीनो, आमी देवाचें उतर शिकोया. फकत गेल्या आयकलें, बरो शर्माव आयकलो, बरी उतरां आयकलीं, शिवर्तमान आयकलें, पयलें वाचप आयकलें, दुसरें वाचप आयकलें, पूण उतराची सजमणी मेळोंक ना जाल्यार आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. आमी आमकांच फटयतल्या, आमी सजमतल्या की आमचें तारण जालां म्हणून, आमी एक दीस स्वर्ग राज्यान भितर सरतल्या म्हणून, ही आमी फटींगपणान आमी उरतल्या आनी आमी केन्नाच स्वर्ग राज्यान भितर सरची ना. तर आयज खरीच भाशेन आमकां खरेपणी हे सासणीक जिवीत वा समोन देवाशी घट करूंक जाय जाल्यार आमकां गरज देवाच्या उतराची. देवाच्या उतरान आमी रिगून रावया. पत्तून पवित्र आत्मा म्हणटा देवाच्या उतरान रिगून रावया, उतर आयकया, त्या उतराची सजमणी घेवया, उतर आमी दिसपट्या जिवितान फाडुया. फकत बरो व्हडलो शर्माव कोणें दिलो, कोणें शर्माव आयकलो, हातून कांयच फायदो जावचो ना. पूण जेन्ना आमी तें उतर आयकतले, तें उतर फाळटले सजमणी घेवन, तेन्नाच की खरेपणी ताचें उतर आमचे भितर मास, ताचें उतर आमचे भितर रगत जातलें, आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतले, आमी त्या उतरान आमी रिगून रावतले आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवन हें जेजूचें राज फुडें सरपाक आमी वावुरतल्यांक हेच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.